याज्ञिकाक येवकार दितना गीत घेवया A36 पेज नंबर 20 A36. बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आयचो विशय भाग्यवान जुजे भाशेन भियेन आसतना देवाचो येवजणो मानून घेवया. भाग्यवान जुजेन मारयेची पोतीन देवाची येवजण गुणगुणून नासतना आगोडायान पर्यान आपणायली. देवाची येवजण सोपून आनी संवसाराचे बरेपणा पासत म्हूण वळखून भावातान आनी काळजितारपणान ताणें आपलो सहकार दिलो. देवाची येवजण आमी पाळटना देव आमकां सांडिना, बोगोड आपले आसने आनी आदार बसयता. आमच्या जिवितान देवाची येवजण फुडें वतना आव्हानांनी देवाचे पातळेवन आमचे पाल फुडें मारूंक भाग्यवान जुजे भाशेन आमकां देख जाता. ह्या मिसाच्या संभ्रमांत वांटो घेतना भाग्यवान जुजे भाशेन आमी काळजितार जावंक बापाचो आदार आनी बळ आमकां मागुया. प्रितीच्या बा भयणीनो, भाग्यवान जुजे भाशेन देवाची येवजण जरी तर आमी आमच्या जिवितांत पूर्ण करतलीं जाल्यार पयले सुवातेर ताची येवजण जाणा जावंक जाय. सुमार पावटी आमच्या जिवितांत देवाची येवजण करचे सुवातेर आमी आमकां जाय तशें केलां. आमची मागणी देवाक जाय ती न्हय, पूण आमकां जाय तसली मागणी केल्यांत. असल्यान सगल्या आमच्या पातकांचो उगडास करून दूख धरून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वोदार देवाक आनी तुमकां बाब भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनाची तोरण विचारून वायटा दारू आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत देव सदांच वाडयते सगळ्या दुरुतां आनी भोगतां. आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात प्रार्थना मागता. सर्पोद्वेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थूया. देवा, मनशा कुळाच्या रोचणारा आनी सोडवणारा तुज्या एकल्याच पुतान एके नित्य आंकवारी कुसीन मनशा सोयंब घेवंक तुजी खुशी जाली. आमच्या मागण्याक दोयीन कांदी आमचे मनशा सोयंब घेतलेलो तुजो मोगाचो पूत आपल्या देव सोयंबाची आमकां भागीदारां करूं. ही आमी मागता आमच्या सोमियाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रात वत चलयता सासनाच्या सासनाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. जाकोबान आपल्या पुताक आपोवन सांगलें, जाकोबाच्या पुतानो, म्हजे भोंवतणी एकठांय जायात आनी चीत दिवन आयकात. तुमच्या बाप्पा इस्रायलाचे चीत दिवन आयकात. जुदा, तुजे भाव तुजी स्तुती करतले. तुज्या दुस्मानाचे कोमटीक तूं दवरतलोय. तुज्या बापाचे पूत तुका नमस्कार करतले. जुदा, एक शिवाचो पेठो. म्हज्या पुता, शिकार करून तूं परतून आयलाय. शिवा भाशेन वो एके शिवणी भाशेन दिम्यो मोडून जमनीर सोरपटून तो उकुंड्यार बसला. कोण ताका उठयतलो? येवचो आसा तो ए पर्यान जुदाच्या हातांतली बेटकाठी कोण काडून घेवचो ना. तशेंच ताच्या जांगा मदलो पदवेचो दांडो, कित्याक ती पदवी ताचीच आनी सगल्यो पोरजा ताच्यो आज्ञा पाळटल्यो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सगलीं म्हणुया, सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे परजेची मुसुंबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब, सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. पर्वतांचेर लोकांक शांती उपसून दोंगराचेर तांकां न्याय नीत मेळूं. नितीन तो दुर्बळांक राखूं आनी गरिबाच्या भुरग्यांक निवारूं. जबाब, सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्री मासो सोर शेकान शेक ती तोपतली. एका दर्या थावन दुसऱ्या दर्या पर्यान, न्हंयचे देगेर थावन प्रितुमेच्या शिमा पर्यान चलतली ताची राजवट. जबाब, सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं
आनी सुर्या तोगो सोर तें तोगू प्रितुमेची सोगलीं कुळां ताका लागून आपूण सोदोई म्हणटोलीं सोगलीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं जबाब सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तोली शुभ वर्तमानाक सोगलीं उबी रावया. Sorvespora, soy, soy, soy. Sorvespora, soy, soy, soy. Sorvespora, soy, soy, soy. Sorvespora, soy, soy, soy. भोव वर्त्या सोर्वेस्पराची जाणवाय तूं सोगल्यो वस्तू नेटान पूण घोटसाणीन मांडावळीर तूं घालताय शाणेपणाची वाट आमकां शिकोवंक ये. Sorvespora, soy, soy, soy. Sorvespora, soy, soy, soy. Sorvespora, soy, soy, soy. Sorvespora, soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी ताच्या वैमारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें पूण ती एकठांय येवची आदीं ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो. ताणें अशें येवजिल्लें आसलें तेन्ना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दुतान सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भियो नाका कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सडयतलो. सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलेलें, पळयात एक आंकवार चली गर्भेस जातली आनी तूं एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इम्मानुएल म्हणजे आमचे मोदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगलें घडलें. न्हिदेंतलो उठोवन देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणें जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाता घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताच्या जल्माचे पुर्बेक आमी तयार जाता. क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयार जाता आसतना आमकां आयच्या दिसा बागयोन जुजेची देख दिलेली आसा. बागयोन जुजे सगल्या इस्रायलाच्या लोकां परपणे तोय एक धर्मवंत मनीस आसलो. जें देवाक मानता तेंच करूंक तो आवडेतालो आनी तेंच करूंक तो वावुरतालो. आंकवार मारिया जेन्ना गर्भ सांबाळटा हें भुरगें आपलें न्हय म्हणून तो जाणासलो. तरी आसतना एक धर्मवंत मनीस म्हणून आपल्या बायलेक जिवेशी मारूंक सोदिना. तो तिका सोडून दिवंक सोदता गुप्ती आनी ह्यो वरवीं तिचो जीव वाटायतलो आनी जें सारकें जें कितें करूंक जाय तेंय तो करतलो म्हणून येवचो नासलेलो. पूण जेन्ना देवदूत ताच्या स्वप्नांत येता, देवदूत ताका सुचयता, घुमयता, जें अदीक बरें अदीक वर्तें तें तो करता. तिच्या
भाव भयणीनो, देवाची येवजण कितें ती तो जाणा जाल्या उपरांत ती तो कोत्ता. पयलीं ताची येवजण कितें आसलेली ती तो करूंक सोदतालो. देवाची येवजण कळ्ळे उपरांत देवाची कोत्ता. म्हणटच आमी जायते पावटी जें येवजिता, थोडे पावटी बरें येवजिता, थोडे पावटी वायट येवजिता, पूण जें कितें बरें आमी येवजिता थोडे पावटी घोडे हें येवजण आमची आसतली, देवाची न्हय. देवाची जरी तर आमी करतले जाल्यार वेळ सारूंक पडटलो मागण्यांत. कितें आमकां आमचें अंतस्करण सांगता तें करचें पडटलें. साबार पावटी आमी जेन्ना आमचें जिवीत जियेता, आमच्यो जायत्यो मांडण्यो आसात, जायत्यो येवजण्यो आसतात. आमच्या गोंयांत साबार जाणां आमचो फुडार बरो करूंक परदेसांत वेतात, परदेसांत वावुरता. जायतें शिकोण आमी करूंक सोदता, जायतें शिक्षण आमी घेवंक सोदता, जायतें आमी करता, आशेता. पूण कितले पावटी ह्यो आमच्यो येवजण्यो जेन्ना आमी मांडून हाडटा, इल्लोसो वेळ आमी मागण्यांत सारता काय हें जें पावल आमी मारूंक वेता, म्हाका दिसता म्हज्या कुटुंबा पासत हें पावल सारकें हांव मारता म्हणून. जुज्याकूय तेंचें दिसलोलें हांव जें करतां सारकें करता म्हणून. पूण जेन्ना मागण्यांत आमी वेळ सारतले जे परी देवदूत येवन सुचयता तेच परी आमचें अंतस्करणूय आमकां सुचयतलें. जें आमी करूंक सोदता तें खरेंच बऱ्याक, जें आमी करूंक सोदता तें खरेंच देवाचे येवजणे प्रमाणे वो आमकां जाय ते परी आमी करता काय ना तें. तुच्या भाव भयणीनो, जुजे लागीं देवदूत येवन सपनांत उलयलो. कितलीं जाणां आमी आमची सपनां सिरियसली घेतात काय? सपनांत जालोलें आमकां दुसऱ्या दिसा उडगास देखून उरोना. पूण जुजे देवदूत आयलोलो तो उगडास दवरता, सोपन म्हणून कुशीन काडून सोडिना. हे सपनांत जो देवदूत येयला तो खरेंच देवदूत येवन उलयला म्हणून तो थीर बरोसो दवरता. आमचे लागीं दर दिसा दर पावटी दर घडये जेन्ना आमी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता वो पवित्र पुस्तक वाचता, देव उलयता. देव आमकां कितें करूंक जाय तें सांगता. आमचें अंतस्करण आमकां सुचयता खंयची सारकी वाट आनी खंयची वाट सारकी न्हय तें. हें सगळें आसतना लेगून आमी आमकां ज्यो सुचोवण्यो मेळटात, देवाचें उतर जें आमकां सांगता, कितले जाणां आमी हें सिरियसली घेवन आमच्या जिवितांत हें पाळटा काय? प्रितीच्या भाव भयणीनो, क्रिस्ताच्या येण्याची तयारी आमी करता. ह्या दिसांनी जेन्ना आमी हांगासर सान फ्रांसीस शायराक मान दिवंक एकठांय जाता, सान फ्रांसीस शायराच्यो मांडण्यो जायत्यो आसल्यो, येवजण्यो जायत्यो आसल्यो, सगल्यो कुशीन काडून जेजूक जें जाय, देवाक जें जाय तेंच ताणें केलें. आमी तीच देख घेवया. ह्या दिसांनी क्रिस्ताच्या येण्याक तयार जाता आसतना कितें तो आमकां सांगूंक सोदता, कसलोय संदेश तो आमकां दिता, तो ओळखून घेवया आनी ताका जाय तें करूंक वावरुया. हें करूंक आमा सोमेस्ताक कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. उबी रावन आमची मागणी आतां देवा मुखार दवरुया. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी भाग्यवन जुजे पोरी देवाचेर आपलो तीर विस्वास ठेवून आपल्या मुणयारपणान येतोल्या अवघड्यांक फुडो करूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान केले आमचे मागणे आय
आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी बागेवन झुजे परी आपलें बरेंपण न्हय पूण दुसऱ्याचें बरेंपण उंचल्या पावंड्यार दवरूंक बापा लागीं मागुया. मोगल बापा दोया दीस आमचेर घाल, विश्वासान केले आमचे मागणे आयक. आमी क्रिस्ती भावां भयणांनी बागेवन झुजे परी आमच्या उतरां आनी कोडण्यांनी देवाची मोहिमा पोडजालूंक आनी ताच्या नांवाक मान हाडूंक बापा लागीं मागुया. मोगल बापा दोया दीस आमचेर घाल, विश्वासान केले आमचे मागणे आयक. जिवितान आव्हानां आनी अवघड्यो अणभवतल्यांनी बागेवन झुजेच्या जिविताचेर नदर मारून भावार्थान आनी बोरवोशान जिवंक बापा लागीं मागुया. मोगल बापा दोया दीस आमचेर घाल, विश्वासान केले आमचे मागणे आयक. गडबोरोगीच रावन आमची खाजगी आनी समुदायाची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. दोयाळ बापा, आमच्या मागण्याचेर गरजांचेर तुजी दोयाळ दिश्टी घाल आनी ती तुका मानता तसलीं जावं म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. तुझ्या पोळीतल्या मुखार बापा एकच मुलो तोहो, जेजू निर्मल भुरगो तुजो, उब्या भितरच्या Jesus sogi ki kolpat ki burgi tuji govacho konyo amin utkache tebe amin. Jezucie sadejami, Jezucie sadejami. मोच्या बाबुणीन मोच्या आनी तुमचें बलिदान सोरपोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आपल्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा मोगाळ बापा, तुजे सोबेची ही देणी पवित्र कर आनी जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या श्रेष्ठ बलिदानांत तूं दिताय त्या सर्गीच्या खाणा पिवणा वरवीं नवी गोटाय आमकां मेळो. ही आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक
दिनवासूया. ओय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पोदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळेन सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरावर मोगान आंकवार माईन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली. ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावन वाकाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारा संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरंच तूं पवित्रतून सगल्या पवित्रपणाचीच सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसात समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पसात आनी समेस्त मनच्या पसात तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गीत परगटुया. सुम्याची आमी ओदोकाता आनी गाशीत पियेता. तितले मोगी तूं वैभवानी सो आमी तुजे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडवय. पुनः जिवंतपणाचो बरोबर सुदारून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीचे काकूट कर. तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मोरये देवाचे माये सांगाती, भाग्यबंद जुजे, भाग्यबंद धमदूत आनी सर काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्ता बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून शिकवलेले मागणे सगळी सांगता मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट विक्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक तुजी राजवटकी पोतली आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजी पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दृश्टी घाल आनी तुजी कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे सेडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. काथोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने काथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
सोद्या आमकां वाटो थोडी कुस्कूर आमी जाला जेजूची कूड आमी सोगली जेजू मस्तो आमी सादे एका सोद्या आमकां वाटो थोडी कुस्कूर आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सोगली जेजू मस्तो आमी सादे एकूच पिवोस सोगल्याक आमकां जेजू वांटा आपले रोगो एका शिवाची आमकां बोता प्रीती मोगान काळजा जोडटा एका सोड्या आमकां वाटो थोडी कुस्कूर आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सोगली जेजू मस्तो आमी सादे मोगाळ बाबा भयणानो जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता थोड्या वेळार आमचे दोळे आमी धापुया आनी ओगेपणान जेजूक आमी दिनबासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, तुज्या देण्यान आमी दादोशी जाल्या. तुजो पूत स्वर्गार तावन येतलो तेन्ना ताका घेवंक पोरजोडीत दिवट्या परी आमी जावंक ओतरेकता. देखून तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमची काळजां पेटोय आनी असले ओतरेक ह्या दिसांनी आमचे भितर अदीक अदीक वाडोय म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. आज मिसाची भेट संभ्रमलेल्या पाद्री सिडनी डायस बलिदानान वांटो घेतलेल्या सगल्या आमच्या यादनीक बाबांक तशेंच लोलयेच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास. तेच बरोबर गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसारांचो वेळ सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत
आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेच्या लिटरची डेस्का फाटल्यान व बासिलिकेच्या कंट्रोल रूमान थावन तुमी तें घेवं येता. ताचें मोल 20 रुपया. आज सांजे 3:30 मिसाचेर आमचो आदारी बिस्प येजमानपण चलयतलो. मोगाळ भयणी भवनो चोतराय दवरची डिसेंबराचे 24 25 26 आनी 27 फकत व्हीलचेअर आनी बगी कावंटर बंद आसतलो पूण उमाव चालू आसतलो. डिसेंबराचे 27 उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. डिसेंबराचे 24 रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नातालांचें दोबाजीक मीस आमी समरपतले. आमचे आर्चबिस्प भोवश्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डिनल फेर्रांव मिसाचे येजमान आसतले. तशेंच डिसेंबराचे 31 11:30 मागणें सुरू जावन 12 वरांचेर नव्या वर्साचें दोबाजीक मीस आमी समरपतले. मोगाळ भयणी भवनो 3D projection mapping sound and visual show dedicated to the exposition नातालांच्या मध्यानीर मिसा उपरांत सुरू जातलो. डिसेंबराचे 25 थावन जानेराचे 2 तारखेर पर्यंत हो शो सांजेची 7 ते 10 मेरेन चालू आसतलो. हो शो दर अर्द्या वरा फाटल्यान दाखोळ जातलो. निमाण्या आशिर्वादाक आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्या सर पोदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागेवन फ्रांसीस शाव्याराक मागणें आमी सांगातान म्हणुया. बागेवन फ्रांसीस शाव्यारा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान हे वेळार आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओंत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखणटा. आमेन. Sa